गोंयांत खूब मोठ्या प्रमाणात आनीकूय मिल्क प्रोडक्शन वाडपाक जाय। गोंयांत दूध उत्पादन करप हो सगळ्या जाणांनी सायड बिजनेस म्हणून आजुनूय करपाची गरज आसा। फक्त आपल्या नोकरीचेर एकूच डिपेंड न रावता बाकीच्यांनीय बी आमी म्हणटा की एक दोन गायी जर पोसपाक लागले जाल्यार दुधाचें प्रोडक्शन वाडटलें। एकटोच 50 गायी 100 गायी पोसतलो जातलें अशें ना। आमी म्हणटा की 2 गायी सुद्दां जरी प्रत्येकान पोसल्यो आसत जाल्यारूय बी तितून मोठ्या प्रमाणात सहकार्य जावपाक शकता। आणि त्याच बरोबर गोंयच्यो गायी ज्यो आसा आमी कपिला गायी आनी गो ब्रीड जे गोवन ब्रीड आसा ते गोवन ब्रीड वाचोवपा खातीर बी सरकाराचो जायतो प्रयत्न आसा। आमी कपिला गायीचेर म्हणजे तिजें दूध वाडोवपाचो जो प्रयोग आमच्या ICRान केलो की तिजे नेक्स्ट प्रोजेनी येता म्हणजे नेक्स्ट तेजे पाडूक जाता तिजें दूध वाडपाकूय लागला तो सस्टेनेबल आसा। गायचे पाडे आनी बाकीच्या रस्त्यार सोडून घालच्या पेक्षा तेंच्या पासून मेळपी शेण तेंच्या पासून मेळपी मूत आनी दूध हाज्या पासून जायते प्रॉडक्ट म्हणजे आमी म्हणटा की नाव इवन दो जर गोमय आपल्या शेणा पासून जावपी गॅस आनी हो सुद्दां जो आसा पळय न्ही हो इन फ्युचर तेजें कन्वर्जन करून बायोफ्युअल म्हणून वापरपाचो प्रयोग जो आसा वेगवेगळे सुरवात केला।